वावाचे शुभ वर्तमान औरंबाक सगळे रचने आदी सोब्द आसलो आनी सोब्द देवा सोवे आसलो आनी सोब्द देव आसलो। औरंबाक तो देवा सोवे आसलो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलोल्या वस्तू मदें ताचे विणे रचून आयलेले कांयच ना। ताचे सोवे जिवीत आसले आनी ते जिवीत जावन आसले मनशाचो उजवाड। उजवाड कालोखान परजोलता आनी कालोखान उजवाडाक जिखूंक जालें ना। देवान धाडलोलो एक मनीस दिश्टी पडलो, ताचें नांव जुआंव। ताचे वरवीं सगल्यांनी बावाट दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गवायकी दिवन म्हणलें। तो गवाय कसो आयलो? तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गवायकी दिवंक तो आयलो। खरो उजवाड म्हणल्यार सोब्द। संवसारांत येतोल्या सोमेस्त मनशांक तोच उजवाड दिता। तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो, तरी संवसारान ताका वळखून घेवंक ना। आपलेच मदें तो आयलो आनी जी ताची आसली तांणी ताका मानून घेतलो ना। पूण ताका मानून घेतलोल्यांक ताचेर बावाट ठेवतोल्यांक देवाची भुरगीं जावची। ताणें देणें केलें, हांगा रोगतान न्हय, मनशा सोयबाचे वंदवणेन न्हय, मनशाचे कुशीनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला, सोब्द मनीस जावन दिश्टी पडलो आनी अशें ताणें आमचे मदें ठिकाण केलें। ताची महिमा आमी देखल्या। ही बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा महिमा, माये मोगान आनी विस्वाशीपणान भरलोलो तो दिश्टी पडलो। ताचे विशीं गवाय दिवन जुआंवान आड्डून म्हणलें, तो म्हज्या उपरांत येता खरें तरी, म्हजे आदी आसलो देखून तो म्हजेवन व्हड। अशी हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो होच, आनी ताच्या व्हडतेंतलें आमी सगल्यांनी घेतलां, देणे फाटल्यान देणे, कित्याक समूर्त देवान मोइजेसा वरवीं दिल्ली माये मोग आनी विस्वाशीपण जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यांत। देवाक कोणें कदींच पळोवंक ना, पूण जो बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची वळख दिल्या। देवाचें उतर हें।